दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मुझे थई सोमिया परिवर्तन गरज असा. दैवी गायना कोंकणी भक्ती गीतांत गीत नंबर M8 पान नंबर 170 आणि 9 179 हें गीत आमी गावया. मुझे थई सोमिया परिवर्तन गरज आसा. मुझे थई सोमिया परिवर्तन गरज आसा. नहीं भावा थई नहीं भयणी थई मोझे थई सोमिया परिवर्तन गरज आसा. नहीं भावा थई नहीं भयणी थई मोझे थई सोमिया परिवर्तन गरज आसा. नहीं बापाय थई नहीं आवय थई मोझे थई सोमिया परिवर्तन गरज आसा. नहीं बापाय थई नहीं आवय थई मोझे थई सोमिया परिवर्तन गरज आसा. नहीं इष्टा थई नहीं पेल्या थई मोझे थई सोमिया परिवर्तन गरज आसा. नहीं इष्टा थई नहीं पेल्या थई मोझे थई सोमिया परिवर्तन गरज आसा. मोझे थई सोमिया परिवर्तन गरज आसा. मोझे थई सोमिया परिवर्तन गरज आसा. वैभव मंगाळा सर्गींच्या बापा, मुझे थंय परिवर्तनाची गरज आसा. कित्याक तूं संपूर्ण बरो पवित्र आनी भाग्यवान. तुजे थंय पातकाचें खत ना. संपूर्ण नितळ निर्मळ आनी पवित्र तूं जावन आसाय. म्हाका तुवें सासणाच्या जिविताक आपयल्या तर तुजे थंय एकवटच्याक संपूर्ण परिवर्तनाची गरज आसा. आनी हें परिवर्तन तुज्या पुता जेसू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तांतय म्हाका मेळटा. तुज्या पुता जेसू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर. ताच्या कुर्साच्या मरणांत थंय म्हाका तूं एकवटाय. ताच्या पुनर्जिवंतपणांत थंय हांवें भागीदार जाय शंकर. दिव्यावाणी लायव्ह कार्यक्रम विक्षण करच्या सर म्हज्या भावा भयणीचेर, सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. सर तांच्या गरजांनी तूं तांकां पाव. तांच्या काळजाचे अत्रेक तूं थांबय. तांची दुखां पुसून काड. तांची खंत बेजाराय पयस कर. जे कितें ते मागोन आसात बापा, तांणी मागच्या पयल्यानच तूं जाणाय बापा. आनी तें सगळें तूं तांकां फावो कर. आनी विशेष रितीन तुज्या पुता जेसू क्रिस्त थंय ह्या करेस्माच्या दिसांनी, ह्या पवित्र कुरपेच्या वेळार आध्यात्मीक वाडवळ आनी तुजी सतांच उगडापण तांकां हरी एकल्यांक जावं दी. हे आमी मागता सोमिया जेसूच्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां बापाक, होगळाप जेसूक, जय जय पवित्र आत्म्याक. हो जान्ना. कशीं आसात मोगाच्यान तुमी सगळीं? म्हाका तरी संतोष तुमकां सगळ्यांक दिव्यावाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांतर मेळोंक. हांव तुमकां पळोवंक शकना. कशें हांव देवाक पळोवंक शकना, तुमकां पळोवंक शकना, पूण मोगाच्यान तुमी म्हाका पळोवन आसात. आनी हांवूय तुमकां पळोवन आसा. कित्याक सोमी जेजू म्हाका दाखोवन आसा. तुमी दुसऱ्या जाग्यार आसात. घरांत आसात, ह्या कारखान्यांत आसात, बिझनेसाच्या जाग्यार आसात, ऑफिसांत आसात, दफ्तरांत आसात, ह्या शेता बेटांनी काम करनासतना थंयसर आयकोन आसात, ह्या वाहनाचेर पयन करता आसतना आयकोन आसात. ह्या विविध जाग्यार तुमी आसल्यार देवाची कृपा आमकां सांगाता मेळयता. ह्या करेजमाच्या काळार, ह्या कुरपेच्या वेळार विशेष आध्यात्मीक वाडवळ आमी जोण घेजय. देखून देवच आमकां सांगाता मेळयता. आनी हें देवाचें उतर आनी ह्या देवाच्या उतरांचेर नियाळ आनी प्रवचन परगट जायशें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप. आनी ह्या दिव्यावाणी लायव्ह चॅनला पासत देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया. तुमचो पवित्र पुस्तक आसल्यार उक्त करा. मातेवाचो वांजेल काडा. आवस्वर 5 ओळ 8. आयच्या आमच्या नियाळाक let us take the Gospel of Saint Matthew chapter 5 verse 8. आवस्वर 5 ओळ 8. नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो.
8 भागींत एक भाग ती जावन आसा 26 भाग. 26 भाग. There are 8 blessed types of people. 8 types of blessed people. 6th type of blessed people are those who are pure of heart. Pure म्हणटा आसतना म्हाका उडास येवचो. हांवें पॉयंट करता आसतना कार या वाहन सोडटा आसतना रस्त्या देगेर हांवें पळोवनचें तें बोर्ड प्युअर फॉर शुअर म्हणून. भारत पेट्रोलियमाचें कितें एडवर्टायजमेंट वय न्ही. प्युअर फॉर शुअर म्हणून. प्युअर म्हळ्यार आमी सडाव जावन चिंतचें संपूर्ण तरान नितळस म्हणून. न्ही जावन तें नितळस म्हण अर्थ न्ही, नितळ केला म्हण अर्थ. म्हणजे विशेष रितीन तो पेट्रोल वा डिझेल वा त्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नितळ केल्यात म्हणून. आक्वागार्ड ह्या उदक नितळ करचें मॅशीन चड आनी चड उदक नितळ करता म्हण अर्थ. ताजो अर्थ न्ही उदक पयलेंच नितळ, तें नितळ जाय या नितळ करी जाय. जुवांच्या पयल्या पत्रांत पयल्या वस्त्रांत 8व्या वळीर 1 John chapter 1 verse 8 देवाचें उतर म्हणटा, इफ वी से वी आर सिनफुल वी आर डिसिवींग आवरसेल्व्स. म्हणजे जर तर आमी आमकांच आमचें तें पातक ना म्हणून जाल्यार आमी आमकांच फटयता. म्हणजे आमी सर पातकी जावन आसा आनी आमकां सोम्या जेजून नितळ करची गरज आसा. ताज्या उतरांनी, ताज्या खुर्साच्या मरणांतय, ताज्या कश्टांनी, ताज्या आमोलीक रक्तांतय आनी ताज्या त्या पुनर्जिवंतपणांतय हांवें तुवें नितळ जावची गरज आसा. कितले आमी नितळ जाता ह्या करेस्माच्या काळार ह्या कुरपेचो वेळ खंयच्या रितीन आमी वापरता ताचेर होंदून आसा. तर आज 8 भागी विशयांत आमी नियाळ करया. 8 भागी म्हणटा आसतना भागी म्हणटा आसतना 2 अर्थ आसात. एक भाग म्हणटा आसतना आमी तोटा की भाग म्हणटा. भाग म्हळ्यार दंचे न्ही, भागांनी, भागींतल्या फुलां मदें. भागी म्हळ्यार तोट, गार्डन. येदेनाची भाग आनी सर्गींचे भाग देखून येदेनाचे भागी काय म्हणटा वैकुंठ, भूमी वैकुंठ आनी सर्गींचे वैकुंठ. ह्या संवसारार देवान पृथ्वी रचता आसतना सर्गा बरीच रचली. म्हणजे भूमी वैकुंठांत तांकां दवरलें आदाम आनी येवेक. आनी आमकां आमच्या मरणांत आमचो अखेर जायना. आमी उतरोन वेता सासणाच्या जिविताक आनी देवान म्हाका तुका रचून दवरलां, तयार करून दवरलां सर्गींचे वैकुंठ. आनी ते सर्गींचे वैकुंठ एक भाग. देखून 8 भागी म्हणटा आसतना 8 थरांचे मनीस त्या वैकुंठांत वचोंक योग्य जावन आसले म्हणूनय अर्थ जावन आसा. In English we call blessedness. Blessedness means the highest amount of joy. We say Satchidananda, the Paramananda, celestial joy, spiritual joy. आणि कोण असले सर्गींचो आनंद, सर्गींचे सुख, सर्गींचे परमानंद अनुभव करतात. स्वामी जेजू आपल्या पयलो प्रसंग दिता आसतना मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या वसरांत ताका आमी म्हणटा दोंगरा वयलो प्रसंग, द सर्मन ऑन द माउंट. तो थंयसर स्वामी जेजू आपल्या सर्गींच्या राजा विशयान जे कितें तो स्थापन करूंक आयला ह्या संवसारांत, सर्गींचें राज, देवापाचें राज, देवाचें राज, त्या राजा विशयान बरें करून तो विवर्शिता. Matthew 5, 6 and 7. These 7 chapters contain explanation about the kingdom of God that Jesus established on earth. आणि ह्या विशयांत तो प्रप्रथम जावन उलयता 8 भागी विशयान. कोण हे 8 भागी जावन आसात हांगासर तो पयलें उलयता ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरीट. ह्या पुअर म्हळ्यार जेजू उलयता जो कोण देवाच्या राजांची सांदे जातात. म्हळ्यार ती दुबळी म्हळ्यार गतादारनांतलीं, घर नातलीं, ह्या पयशे नातलीं, काम नातलीं, ताजो अर्थ ते न्ही. बगार अंतस्करणांत दुर्बळी, जे कोण काळजान जाणा जातात, जे कितें भायर आमकां दिसता संवसार तो देवान आपल्या सक्तेन आसा केला. ना दिसच्या सक्तेन आसा केलो संवसार एक दीस देव कोवळतलो, मांद्री कोवळतलो आनी तो नपय जातलो. हेब्रेकारांक बरयलें पत्र 1 वसर 12 वळ. आनी आमी देवा सवेन जियेतले. कशें देव आसा तसो आमी सासणां जियोनच्या खातीर देवान रचलां. देखून देवा सवेन सासणाक आमी जियेतले. देखून संवसारांत कितलें आस्त बदीक आसल्यार जर तर आमच्या जिवितांत देव ना जाल्यार आमी कांयच न्ही. आनी ही जावन आसा आत्म्याची दुर्बळकायेची भोगणां.
सो अंतस्करणी दुर्बळी भागी म्हणजे आपणा लागीं कितलेंय आसल्यार तेंकां कांयच न्ही देवा मुखार हें सगळें हें नाश जाता म्हणलो तसलो एक नीज भावार्थ विस्वास. दुसरें, ब्लेसड आर दोज हू सॉरोफूल, जे कोण रुदान करतात ती भागी. कोण रुदान करतात? कोणी मेला म्हणून रुदान करतात, कोणी पिडा आयल्या म्हणून रुदान करतात, कोणी कश्ट आयल्या म्हणून रुदान करतात, कोणी तातवार आसा म्हणून रुदान करतात, बिझनेस पडोन गेलें या लाभ ना या शेता घाट्यांत बेळें जावना म्हणून रुदान करतात. तसली भागी म्हणून जेजू सांगना. कोण रुदान करतात? हांवें पातक केलां, हांव एक पातकी, म्हज्या पातकी सायमांतलो हांवें सुटका जोडिची, हांवें ह्या पातका वरवीं नाश जावचो आसा, देखून तो रुदान करता जाल्यार तो भागी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तिसरें जावन आसा मीकनेस. ब्लेसड आर दोज हू आर मीक एंड हंबल, जे कोण सादे भोळे ती भागी. कोण सादी भोळी? म्हाका देवाची गरज आसा, देव नातल्या शिवाय हांव कितेंच करूं शकना, देवा मुखार खालतो बोळो जाता तो भागी, ताका सर्गीचो आनंद मेळटा. आनी चवथें जावन आसा ब्लेसड आर दोज हू थर्स्ट फॉर रायचियसनेस, नितीवंतपणा खातीर तान येता ती भागी. म्हणजे देवाच्या राजांत कोण वर्त्या थरान संतोष भरीत आसात, जो कोण देवाच्या निती खातीर आशेतात. देवान म्हाका नितळ करी जाय, देवान म्हाका नीत करून जाय. म्हणजे हांव देवा मुखार अनितीवंतपण म्हज्या पातकां खातीर, म्हज्या सुखी खातीर, म्हज्या पुर्वजांच्या पातकां खातीर, म्हज्या भावा भयणीच्या पातकां खातीर म्हाका देवानच नितीवंत करी जाय म्हणून नीज सत उगडापें जाल्लीं खरेपणी भागी जावन आसात. आनी सवय जावन आसात प्युअर इन स्पिरीट, म्हणजे अंतस्करणी भितरल्या सैमांत नितळाय आसा, पवित्रपण आसा ते भागी. ह्या विशयांत आमी उपरांत नियाळ करया. सातवें जावन आसात दोज हू वर्क फॉर पीस, वय समाधान हाडूंक वावरता ती भागी. कशें समाधान मेळटा? मोगाच्यान ह्या संवसारांत कितलें आस्त बदीक आसल्यार समाधान मेळना. पयशांनी समाधान शांतीत वेमाला घेतल्या बरी ना. तें भागीपण, तें वैकुंठसो अनुभव, तें परमानंदा केल्ल्यांत, जेवल्ल्यांत, पियेल्ल्यांत खंयच्यांतय मेळना, पूण केवल पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकांत थंय मेळटा. पवित्र आत्म्या थंय मेळचें मोग, शांती आनी संतोष. मोग, संतोष आनी समाधान हे तीन संगती, आनी तांत विशेष समाधान. असलें समाधान हाडचें जाल्यार हर एकल्यांचो आत्म बचाव जायचे. आमी हेरांक पळयत आसतना आमचे थंय उदय जाय ते एक विशेष हत्रेक हांवें समया थंय भोगलेलें समाधान हेरांनी भोगी जाय. देखून सगळ्यांक समया लागीं हाडूंक प्रयत्न करचें जावन आसा, समाधान हाडूंक प्रयत्न करतात ती भागी. आनी आठवें जावन आसात निती पासून झुजतात ती. हाचे विशयांत आमी पळयता विशेष जावन रक्त साक्षाती. वी सी इन द मार्टर्स सा लॉरेन्स, तो देवाच्या राजा खातीर कश्टालो. रोमाच्या गव्हर्नरान ताका कितें केलें? उज्याचेर भाजूंक ताणें आदेश दिलो. लंगडाचे सरळ बांदले आड आनी उबे, आनी ताचेर ताका बांदलो आनी विशेष उज आसतना ताचे वयर ताका दवरलो भाजूंक. तशें तरी ताचो भावार्थ ताणें तिरस्कार करी जाय आनी पवित्र सभेची आस्त रामाच्या चक्रवर्तीक ताणें सोडून दी जाय म्हणून हें 4थ्या शतमानाच्या सुरवेर अशें घडलें. या 3ऱ्या शतमानाच्या अकरेक अशें घडलें. आनी अशें घडता आसतना थंयसर लॉरेन्स सगळें सोंसता, व्हडा मोगान तो सोंसता. कित्याक तो मोगान सोंसता? कित्याक ताणें ताची दिश्ट सर्गार खंचयलेली. वर्तो संतोष आनी शांती समाधान तो अनुभव करतलो. कायलीचेर बसतना सयत ताका दूख जावना, पगार ताका परमानंदा, सर्गीचो संतोष, वैकुंठाची शांती समाधान ताका अनुभव जाली. वय मोगाच्यान आमी देवाच्या एकवटांत आसतना ह्या संवसारांत दूख, कश्ट, अनवार, समस्या, थोडे फावटी काम ना म्हणलं तत्वार ह्या मोगाच्या मनशांनी आमकां सांडून घाला. तसले परिस्थितीन सयत आमी त्या कश्ट संकश्टाच्या गूण दर्यांतल्यान पाशार जातना सयत आमी संतोष भरीत आसता. जशें इस्रायल परजा तांबड्या दर्याच्या मदगात सुक्या धरणीचेर उतरून गेली. दोनी कुशीन उदक वणदी बरी उबें रावलें. केदाळे तें उदक फापसून तांच्या आंगार पडून तें नाश जावंक साध्य आसलें. पूण तें जाणा जाली जेन्ना देवाची महिमा तांच्या मुखल्यान वता, देवाच्या मोगाचे वेंग तांच्या भोंवतणी आसा, तांकां कितेंच वायट घडचें ना म्हणलो भावार्थ विस्वास तांकां आसलो. देखून सुरक्षीत ती पंथाक पावली. त्याच रितीन मोगाच्यान भागी दगदणी सस्तात ती. दगदणी सस्तात म्हळ्यार निरासपणान न्ही, देवान कित्याक म्हाका एक कश्ट दिले, देवान म्हाका कित्याक असले पिडा दिली, देवान कित्याक म्हज्या मोगाच्या मनशांक अशें करता, असल्या निरासपणांनी, देदेसपरपणांनी, वत्तडांनी, नॉट अंडर स्ट्रेस अँड डिस्ट्रेस अँड
tension and worries and fears, but by great faith that God may sometimes delay his blessings, but he will not deny his blessing. थोडे पणे देव गळाय करूंक पुरो आशीर्वाद दिवंक तो केदींस इन्कार करिना. म्हाका न्हू हांगासर दैवीक लोरेतीन मंदिराक कितलेशे जाण मागणे करून घेतात, कावन्सिलींग करून घेतात, तांचे कस सांगूंक घेतात. ह्या इंटरनेटाचेर SMS ह्या ईमेलाचेर आमकां कळीत करता, फोन करनाचे कश्ट कळीत करतात. म्हाका न्हू ते कळीत करता आसतना तांकां हांवें सांगचें आसा, देव तुमचे कश्ट बेगीनच हळू करतलो, देव तुमची दुकां पसून काडटलो. थोडे फावटी म्हाका गळाय जातली, कित्याक देवाची मांडावळ जावंक पुरो 1 म्हयनो 2 म्हयने 1 वर्स 2 वर्सां तुमकां परीक्षा करची सांगूंक जायना. थोड्यांक देव 5 वर्सां परीक्षा करता, थोड्यांक 5 दीस, पूण देव आशिर्वाद घालताच वर्तें आजापां विजमितां अनुभव करता. रक्त साक्षी पातयेले देवाचेर देखून विशेष कस दोगदणी आयिल्ल्या वेळार तांणी बोवाळ सांडलो ना. मारिया गोरेतीन सांत आग्नेसान हर एका सांता भक्तांनी मदर तेरेसान जावंक ती मार्तेर जावन मरो ना तरी तिच्या जिवितांत कस असले पाद्रे पियोन जोआं पॉल दुसऱ्यांनी कितले कस असले. आनी मार्तिरा विशयांत आमी वाचता आमचो SVD सांत जोसेफ नाडमेट्स थंय चायनांत आसतना थंयसर टायफस म्हणलो ताप आयलो. टायफस ताप एक खर्ग, आतां कोविड-19 आयिल्ल्या बरी. पूण त्या वेळार पिडेस्तांत धांवन वयच्या बदला तस्सो पिडेस्तांक आरावन दवन पटलून दवन तो ताची सेवा करतालो, तांची जतन घेतालो, तांकां वखदां दितालो. आनी अकरेक तांच्या मोदेगातच तो मेलो. 1909 तो मेलो थंयसर चायनान शांतूंग म्हणल्या प्रांत्यान. आनी थंयसर तो मरता आसतना 2 लाखाचे की 60 लोक क्रिस्तांव जाल्लो ताच्या सुवार्ता परगट करच्या त्या वावराद्वारे. म्हणजे देवा थंय ताका संतोष भोगलो, तो जावन आसलो भागी. आज विशेष रितीन आमी नियाळ करया, भागी नितळ मनाचे. कोण ते नितळ? किर्तनाच्या बुकांत 20 आनी 4 वसरांत 3ऱ्या वळीर तावन 4थी वळ आमी वाचता. प्लीज टेक the book of Psalms, chapter 24, verses 3 and 4. Who can ascend the hill of the Lord? Who can dwell in his holy place? He who has clean hands and pure heart. He does not lift up his heart to idols or swear by what is false. कोंकणीन सांगचें जाल्यार देवाच्या त्या पर्वताचेर कोण सोडोवंक शकत? कोण ताच्या पवित्र स्थानार उबो रावंक शकत? कोणाचे हात नितळ आसात आनी कोणाचें काळीज नितळ आसा, आनी कोण त्या बंब्यांक थंय आपले हात उबारना वा फटकीरपणाचेर सोपूत घेना. देवाक पळयचें जाल्यार मोगाचें न्हू, आमी पवित्र जायचें, भाग्यवंत जायचें. कित्याक देव पवित्र, देव भाग्यवंत. तिमोथी बरल्या 2ऱ्या पत्रांत 6व्या वसरांत 16व्या वळीर आमी वाचता. 6व्या वसरांत 16व्या वळीर आमचो देव दोळ्यांक दिसना, ना दिसचो देव अघम उजवाडांत परजळांत तो जियेता. देव भाग्यवंत आनी पवित्र, अघम उजवाडांत पवित्र उजवाडांत तो जियेता. तर ताका पळोवचें भाग म्हाका तुका मेळत जाल्यार, ताका पळोवंक हांवें तुवें फावो जायचें जाल्यार आमी पवित्र आनी भाग्यवंत जायचीं. पोरण्या तेस्तामेंतांत कशें पवित्र आनी भाग्यवंत जावचें? देवाचे उपादेश पाळण, नियमशास्त्र पाळण आमी भाग्यवंत जावचीं. पूण नव्या तेस्तामेंतांत येता आसतना मोगाचें न्हू, सोम्या जेजू थंय 7 उगडापें जालें. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 32 सोमी जेजू म्हणटा, मुजे थंय तुमी 7 जाणां जातले आनी 7 तुमकां उगडापें जातलें. मुजे थंय तुमकां 7 उगडापें जातलें आनी 7 तुमकां सुटका दितलें. सोमी जेजू 7 उगडापें करूंक आयलो. देवाच्या राजा विशयांत उलयता आसतना ताणें 7 उगडापें गेलें. देखून जेजू पयलें 10 उपादेशां विशयांत उलयता आसतना जेजू स्पश्टतान सांगता, हे 10 उपादेश पाळलेल्या वरवीं आमी संपूर्ण तरान नितळ जायना. बगार ताचें की चड आसा. कितें तेंच समया जेजू सांगूंक आयली ह्या संवसारांत, संप्रदाय मुख्य न्ही, संबंध मुख्य. हांवें परतून सांगचें, संप्रदाय मुख्य न्ही, संबंध मुख्य. संप्रदाया प्रमाणे 10 उपादेश पाळीचे. एका निजा देवा मान दी, देवाचें नांव व्यर्थ काडिना, कायता आसून भाग्यवंतपणी सांबाळ, आवय बापायक मान दी. जेजून हें सांगता आसतना म्हळें, तुमी प्रवाद्यांनी सांगलें, पोरण्या तेस्तामेंतांत सांगलें, तुमी आयकलां, प्रद्वार करिनाकात. पूण हांव तुमकां सांगता, वायट दिश्टीन आनी एका स्त्रियेचेर ह्या दादल्याचेर तुमी दीस लायल्यारय तुमी प्रद्वार केल्ल्या बरी. म्हणजे संबंध मुख्य. कोणा थंय देवा थंय सारको संबंध दवरल्या वेळार भाव भयणी थंय खरो संबंध, पवित्र संबंध तूं दवरताय. वायट दिश्टीन कोणाक पळोवंक सयत पळयनाय, वायट शब्द सयत तूं कानांनी आयकनाय या तूं उलयनाय, तसलो संबंध सयत तूं दवरून काडनाय. म्हणजे तुजें जिवीत भितरल्यान पवित्र जाता.
हां, भागी नितळ मनाचे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. ते देवाक पळयतले. तुवें तुज्या भितर नितळ जावचें. कशें जावचें? सोम्या जेजून तुका नितळ करचें. जर तर तुजें तें मेळेपण आनी वायट खोटेपण पातक आसल्यार तुवें निरासोवची तेदच जावची गरज ना. कित्याक जुवांच्या पहिल्या पत्रांत पहिल्या वस्वरांत 7व्या वळीर देवाचें उतर अशें म्हणटा, 1 John chapter 1 verse 7. पूण देव उजवाडांत आसलेल्या बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा म्हण जालें. ह्या शिवाय तुज्या पुता जेजूचें, ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतलें नितळ करतलें. देव उजवाडांत आसा तशें हांव आनी तूं उजवाडांत जियेल्ल्या वेळार, काळोखान जियेल्ल्या वेळार मोगाच्यान आमकां कांयच दिसना. तेंच उजवाडांत जियेल्यार सगळें आमकां दिसता कितें आसा म्हण. देखून खरेंच मातसो वेळ, प्राच्यचो काळ, कृपेचो वेळ आमी देवाच्या उजवाडांत जियोवची. देवाच्या उजवाडांत जियेत आसतना कितें जाता, आमकां कळटा खंय आमी पातक केलां, खंय आमकां ओडणी आसात, खंय आमकां ताळणी आसात, खंय आमचे खोटे संबंध आसात. आनी ताचे थावन सोमी जेजू आपल्या आमोलीक रगतान आमकां शुद्ध करता, नितळ करता, पवित्र करता. देखून आमी नितळ जावचें म्हळ्यार देवाचे 10 उपादेश नियाळ करचे. खरेंच मातशे दीस मोगाचे न्हू, 10 उपादेश तुमी नियाळ करा. 10 उपादेश कशे कशे तुवें पाळ्ळे, कशे तुज्या जिवितांत तूं जिवन आसाय. जेजू मातेवाच्या वांजेलां 5व्या 6व्या आनी 7व्या अवसरांत 10 उपादेशा विशयान सांगता आसतना 11 जेजू दुस्मानाचो मोग करच्या विशयान उलयता. एक 9वो उपादेश म्हणल्यार बरी जेजू उलयता, तुमच्या दुस्मानाचो तुमी मोग करा, सकणा लागीं राजी जाया, जसो सर्गीचो देव बाप परिपूर्णगी तुमी जाया, परिपूर्ण संपूर्ण. आनी सांब पावल मोगाच्यान हिंस सुवार्ता तो विभरशिता हेब्रेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या वस्त्रांत 14व्या वळीर, Hebrews chapter 12 verse 14. सकणा लागीं समाधानेन जियोंक प्रयत्न करा, कित्याक तेदना मात्र तुमी देवाक पळोवंक शकतल्या. केवळ आमी देवाचे 10 उपादेश पाळल्यार पावना, आमी सकणां बक्षिजे, दुस्माना बक्षिजे मात न्ही, दुस्मान लागीं राजी जायचे, दुस्मान लागीं एकवटांत जियेसाय. कित्याक सोमी जेजू क्रिस्त खुर्सार उमकळटा आसतना मोगाच्यान ताणें उलयल्लीं पयलीं उतरां जावन आसा, बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण तें जाणा. आमी बक्षिल्ल्या वेळार मोगाच्यान देवाचें जाता, देवाचें दर्शन आमकां जाता. जेजून त्या खुर्सार उमकळतना इतले कस ताका जाले, 3 खिळ्यांचेर तो उमकळ्ळो. त्या 3 खिळ्यांनी ताका खुर्साक खेळायल्या उपरांत सगळो खुरीस उबो करून त्या फोणकुल्यान घालता आसतना मोगाच्यान त्या 3 खिळ्यांचेर जेजूची सगळी कूड वयर सकला जाली. हात भाय ताचे फापसाले विशेष दूख वळवळे आनी दोळ्यांक काळोख ताका आयलो. तरी मोगाच्यान ताणें शिराप घालो ना, वायट उतरां उलयलो ना, ताज्या दोस्माना वायट मागलें ना. घार ताणें म्हळें, बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण तें जाणा. सोमी जेजूक मोगाच्यान पातकां बक्षींची पदवी आसली. देवाचोच सुपूत तो, आमच्या गतीन तो जियेलो, पूण सगळ्यां ताणें बक्षिलें. ताचे थंय मोगाच्यान आमकां मेळटा वर्ती कृपा सगळ्यां बक्षूंक. आनी आमकां आसची एक वायट संवय जावन आसा, प्रिजुडीस, हेरां विशयांत आमकां आसता ते एक कितें म्हणटा, हेरांची झडती म्हणजे आमच्या मतीन, तांच्या विशयांत एक वायट मनोभाव या वायट चिंतप आनी वायट झडती तांच्या विशयांत आसली आमच्या काळजांत मनांत. सोमी जेजूच्या कुर्साचें मरण मोगाच्यान कान उडयता. आमी सांगूंक आसा, सगळ्यां खातीर मागोंक आसा. आनी हेरां खातीर मागता आसतना मोगाच्यान 3 संगती आमी केदाळे म्हणच्यो, कित्याक बक्षूंक तितलें सुलाभ न्ही. देखून केदाळे तुमी कुर्सायल्या जेजूचो नियाळ करता आसतना तुमी म्हणटा, जेजू म्हज्या दुस्मानां बक्षूंक म्हाका सुलाभ नात आनी म्हाका जायतें कश्ट जालां. जेजू कडेन उलया, हेरां कडेन उलयनाकात. तूं देवाचो भुरगो जाल्यार कोणेंय केल्लें पातक आसा, सगळ्या संवसारा वचोन सांगनाका, डांगुरा बडयनाका, सगळ्यां सांगूं वचनाका. ताचे बदलाक जेजूक सांग, जेजू दुखयलें, जेजू हाणें म्हाका दुखयलें, जेजू ताणें म्हजें नांव पाड केलें, जेजू ताणें म्हाका आडपाय दिलो, जेजू ताणें म्हाका घात केलो. ताका बक्षूंक म्हाका जायना, जेजू म्हाका बक्षूंक जायना. तरी जेजू तुज्या नांवान हांव बक्षितां. पळया कितल्या अपुरबेचें, जेजू तुज्या नांवान हांव बक्षितां. दुसरें जावन पयलें जावन बक्षूंक जायना, दुसरें जेजू तुज्या नांवान हांव बक्षितां. आनी तिसरें तांचेर शिराप घाली नाका, आशिर्वाद म्हळें. सांब पावल म्हणटा रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या वस्त्रांत, तुज्या दुस्मानाचेर आशिर्वाद माग. आशिर्वाद म्हळ्यार हांवें शिराप न्ही म्हणटा सांब पावल, आशिर्वाद माग. वय रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 14व्या वस्त्रांत जायचे 12व्या वळीर. म्हाका कळीत ना, तुमी जाचेर वाचून पळया खंय आसा म्हणून. वय शिराप न्ही, आशिर्वाद. देवाच्या भुरग्यांनी मोगाच्यान केदींच झडती करची न्ही, वा फारीकपण घेवचें न्ही. फारीकपण गेवचें देवाक सोडा. त्या दाळा मोगाच्यान आमी नितळ जातले हांव, निर्मळ जातले हांव, देवाक योग्य जाल्लें एक देव टेंपल आमी जातले हांव. जेजू जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार आमी वाचता हांव जुवांच्या वांजेलांत 2ऱ्या अवसरांत जेजू कितें करता, सगळें जेरुसलेमाचे देवाळ तो नितळ करता. थंयसर आसल्या व्यापारिस्तांक सगळ्यांक मान धांवडयता, तांच्या पयशांचे मांडे वमते घालता, आनी थंयसर आसले तांची सुकणीं पारवे आनी मनजाती आसली तांकां सोडटा. आनी तो म्हणटा, म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात.
म्हाका तेन्ना म्हजें काळीज आनी मन म्हजें अंतस्करण केवळ पयशां खातीर आस्ती खातीर संवसारी वस्तू खातीर कुशलाय खातीर मजे खातीर मात्र आसल्या वेळार आमी देवाचें घर आमचें अंतस्करण आमचें काळीज आनी मन आमी व्यापाराची सांत करता. त्या वेळार जेजू म्हाका देवाच्या घराच्या उर्बेन बरोवन तो आमकां नितळ करूंक तयार आसा. हांवें आनी तुवें जेजूक आमच्या जिवितांत स्वागत करीचें. देखून उगडापणाच्या बुकांत 3ऱ्या वसरांत 20व्या बळीर बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 समय जेजू म्हणटा आपणे तुज्या काळजा दारार रावन हांव बडयत आसा. जर तर म्हजो ताळो आयकताय आनी तुज्या काळजाचें दार उक्तें करताय हांव भितर सरतलो हांव तुजें सवें आनी तूं म्हजें सवें जेवणाक बसतलें. तर मोगाच्यान आमी दोळे धांपया आनी नियाळ करया. सर्गींच्या बापाक इतलो अपुर्बायचो संदेश तुवें आमकां आज दिलाय. नितळ मनाचे भागी ते देवाक पळयतले. पळय बापा तुका पळोवची वर्ती आशा आसा, वर्ती अत्रेक आसा, वर्ती उर्बा म्हजें तें आसा. कित्याक तुवें म्हाका रस्तो आसतना तुजेच पासून रचलाय बापा. तुजो भुरगो हांव, तुजें भुरगें हांव, तुजी संतत हांव बापा. तुज्या सवें सासणाच्या सासणा सरकार जियोंक म्हाका म्हज्या भाव भयणी दिव्यावाणी लायव्ह कार्यक्रम विक्षण करच्या समेस्तांक बापा तुवें रचलाय. हर एकल्यां बापा तुजी भुरगीं जावंक तुवें आपणे दिलाय बापा. हें आपणे स्विकार करूंक आमकां फोव कर बापा. आमी सैमान रक्तामासाची फातखी सैमान जल्मल्ली. देखून बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय ताच्या कुर्साच्या रक्तांतय आमकां शुद्ध नितळ करची तुजी वर्ती येवजण आसा बापा. देखून बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मुळांत उबे रावचे भाग आमकां फोव कर. ह्या करेजमाच्या काळार विशेष खुर्सा वाट आमी नियाळ करूंक, जेजूच्या कुर्साचे विशेष वळवळे आनी खस नियाळ करूंक, ताच्या आमोलीक रगत आमचेरच शेणावन घेवन समियान जेजू क्रिस्त थंय नितळ जावंक आमकां फोव कर बापा. तुजें दर्शन आमकां दी, तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय. अशें तुका मानता तसलें संवसारी जिवीत जिवन सासणीक जिवीत जोडूंक आमकां फोव कर. करेजमाच्या दिसांनी आमी हातीन घेतले ते निर्धार प्राचीत करूंक, उपवास करूंक, दवणवणी करूंक, पवित्र पुस्तक वाचूंक, खुर्साची वाड करूंक, दान धर्म करूंक आनी बरें करणे करूंक बापा. ह्या निर्धारान थीर रावंक आनी अखेर पर्यंत आमच्या भावार्थान थीर रावंक आमकां फावो कर. हे कार्यक्रम विक्षण करच्या सर पिडेस्तांक गूण कर बापा. पिडेस्तांची पिडा गूण कर, कश्टांतले कश्ट हळू कर, कामनांतल्यान काम फावो कर, आर्थीक रितीन ग्रेस्तकाय प्रगती समृद्धी तुज्या भुरग्यांक फावो कर बापा. जे कितें ती आशेतात मागतात ह्या वेळार आनी विशेश जण भुरगीं आमची शिकतात, धाव्याची भुरगीं, PUCची भुरगीं विविध परिक्षा बरयतात, डाक्टर जावन नर्स जावन मॅनेजमेंट करतात, या CA चार्टर्ड अकावंटंट शिकतात, लॉ शिकतात, बायोटेक्नॉलॉजी विविध रितीन पोस्ट ग्रॅज्युएशन आनी PhD सय शिकतात. त्या सर विद्यार्थी पासत मागता बापा तांचे समेस्तांचे तुजे आशिर्वाद बेसांव आनी तुजी दया आसूं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमीन. मुझे थंय सोमिया परिवर्तन गरजा आसा. मुझे थंय सोमिया परिवर्तन गरजा आसा. मुझे थंय सोमिया परिवर्तन गरजा आसा. मुझे थंय सोमिया परिवर्तन गरजा आसा.